25 मे 2026 आम्ही इलेक्ट्रिसिटीच्या चीफ इंजिनियराक घेराव घेतिल्लो आणि सांगिल्ले की स्मार्ट मीटर जे डिक्टोटेरियल पद्धतीन हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार गोंयकाराचेर पळय लादपाक सोदता ताका आमी ते स्क्रॅप कर म्हणून सांगिल्ले आणि ताका आमी मुदत दिल्ली आणि सांगिल्ली की जर तर हे तूं आयकना जाल्यार आमकां रस्त्यार देंवचें पडटलें, तुज्या ऑफिसाच्या भायर आमकां प्रोटेस्ट करचो पडटलो. ताज्या उपरांत आमी पळयलें की 12 जून शुक्रारा एका कॅबिनेट मिटिंगेन जेन्ना पत्रकारांनी मुख्यमंत्र्याक जेन्ना प्रश्न केलो तेन्ना मुख्यमंत्र्यान सांगलें की आपूण हो प्रोजेक्ट होल्ड करपाक दवरला. आता प्रश्न असो पडटा की एका सायडीन वीज मंत्री सांगता की 1 लाखच्या आसपास आमी स्मार्ट मीटर बसयले, दुसऱ्या सायडीन मुख्यमंत्री सांगता की 1 लाख स्मार्ट मीटर बसोवना आणि तिसऱ्या सायडीन जे स्मार्ट मीटर जो एक गोंयकाराचेर लादपाचो जो प्रयत्न चल्ला तो खंय तरी अजूनही ते कॅन्सल केल्ले ना किंवा स्क्रॅप केल्ले ना. 25 मेक आमी मेमोरंडम दिल्ले, फाल्यां 24 जून 1 म्हयनो जाता. हांव समेस्त गोंयकारां कडेन मागता, सगळ्यां कडेन मागता की फाल्यां आमी सकाळी 11 वरांचेर 24 जून विद्युत भवन पणजे हांगा मोठ्या संख्येन थंय एकठांय जावया आणि गोंयकारांचो आवाज आमकां स्मार्ट मीटर नाका ते म्हाका दिसता नोटिफिकेशन विथ तो स्मार्ट मीटर टेंडर स्क्रॅप जालो हे ह्या सरकारा कडल्यान आमकां घेवचें पडटलें, कित्याक हे सरकार इज नोन की फक्त गोंयकारांक फटोवप. सो फाल्यां सगळ्या कडेन मागता की सकाळी 11 वरांचेर आमी विद्युत भवनान मेळुया आणि चीफ इंजिनियराक थंय घेराव घालुया आणि ताजे स्मार्ट मिटराचे टेंडर स्क्रॅप केल्ले नोटिफिकेशन दिवपाक ह्या सरकाराक आमी फाल्यां ताचे कडल्यान जाप मागुया. देव बरें करूं.